कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव समिधा कुंकळकाराच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरांमेरेन पळोवया ताच्यो हेडलायन्स। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान 7वे फावट मांडलो अर्थसंकल्प। पारंपरीक पद्धतीक फाटो दीत डिजिटल अर्थसंकल्प घोषणांचो पावस। सद्याक उत्तरेत उपरांत दक्षिणेत सुरू करतले अक्षय पात्रा वरवीं मिड डे मील। आपमजत गटांचेर हावळ येवची ना, मुख्यमंत्र्याची विधानसभेत जाप। बेकायदेशीर अतिक्रमणाविशीं उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाण कारवाय सुरू। सरकार आदेशाचो करतले अभ्यास। गरज पडल्यार गोंयकारांची बांदकामां साल्वार करपाक विधानसभेत नवो कायदो, मुख्यमंत्री उलयलो। गोंय आउटडोर एडवर्टिजमेंट नियंत्रण बिल धाडले सिलेक्ट कमिटीक। हळदोणचो आमदार कार्लूस फेरेरान बिलाक घेतिल्ली खर हरकत। कार्लूस जी तारोलकार आनी विजयाची सिलेक्ट समितीचेर नेमणूक। निवड जाल्ले एजन्सी मदीं निविदा प्रक्रियेन जातात पर्यटन खात्याचे फॉरेन टूर्स। हे टूर्सांची जाता पर्यटनाच्या वाडीक मजत, मंत्री खवटेचो दावो। रोहित मोन्सेरात 5वे खेपे पणजे महानगरपालिकेचो महापौर, जाल्यार संजीव नायकाची उपमहापौर पदाचेर परतून बिनविरोध निवड। आता पळयात खबरो विस्तारांत। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान 27,999 कोटींचो शिल्की अर्थसंकल्प सादर केलो। सेगीत 7वे फावट अर्थसंकल्प मांडटना मुख्यमंत्र्यान अर्थसंकल्पीय भाषण कोंकणींतल्यान केलें। पर्यटन, अक्षय ऊर्जा, भौशीक वाहतूक, नितळसाण, 100% साक्षरताय, स्वयंपूर्ण गोंय आनी जनतेक बेगीन सरकारी सेवा ह्या गजालींचेर मुख्यमंत्र्यान भर दिला। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सुमार 28,000 कोटींचो शिल्की अर्थसंकल्प सादर केलो। सेगीत 7वे फावट अर्थसंकल्प मांडटना मुख्यमंत्र्यान अर्थसंकल्पीय भाषण कोंकणींतल्यान केलें। म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार मुख्यमंत्र्यान पेपरलेस बजेट वाचतना डिजिटल गॅझेटाचो वापर केलो। पोरुपरस ह्या वर्साच्या अर्थसंकल्पात सुमार 1,000 कोटी रुपयांची चड अर्थीक तरतूद केल्या। मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दे दो। विकसित भारत 2047च्या दिशेन वाटचाल करपी भारत देशाच्या हावेसाक बळगे दिवपी, गोंय राज्याच्या फुडाराचो वेध घेवपी अर्थसंकल्प सादर करतना म्हाका खूब खोस भोगता। सभापती महाशय, ह्या वर्सा खातीर म्हज्या बजेटात टुरिझम क्षेत्रात इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट, रिन्युएबल एनर्जी वापरपाक प्रोत्साहन, इजी पब्लिक ट्रान्सपोर्ट, सार्वजनिक स्वच्छता, 100% लिटरसी, स्वयंपूर्ण गोंय आणि जनतेक फास्टेस्ट डिलिव्हरी ऑफ द पब्लिक सर्व्हिस ह्या क्षेत्राचेर विशेष भर दिवपाची मोख आसा। सभापती महाशय, म्हज्या खातीर बजेट भाशण आणि आर्थीक नियोजन म्हळ्यार आंकड्याचो खेळ नसून ती एक निरंतर चलपी शिस्तबद्ध प्रक्रिया जावन आसा। म्हज्या सरकारान घेतिल्ल्या दूरदृष्टी धोरणात्मक निर्णयाचो आणि काटेकोर आर्थीक नियोजनाचो परिणाम स्वरूप नीती आयोगाच्या स्टेट फिस्कल हेल्थ इंडेक्स इव्हॅल्युएशन अंतर्गत पुराय देशात गोंयाक 3ऱ्या स्थानार आसा। फिस्कल प्रोफाइल। स्पीकर सर, I present an overview of the fiscal profile of the state government. The GSTP at current price for the year 25-26 is projected at rupees 1,38,624.86 crore with a growth rate of 14.27%. Goa per capita projected to be 9.69 lakhs for the year 25-26, portraying a robust and healthy economy. Speaker sir, the estimated receipt for the financial year 25-26 are projected at rupees 27,993.97 crores
showing the rise of 13.2% over the last year 24-25. The total gross expenditure is estimated to be rupees 28,162 crores, of which rupees 20,299 crores is towards the revenue expenditure and 7,086,863 crores is towards capital expenditure. In financial year 25-26, there is a heavy repayment of the principal amount of rupees 1,500 crores of open market borrowing done in 10 years earlier, which is an additional of rupees 704 rise from the repayment of rupees 800 crores done in the financial year 24-25. Speaker sir, I am pleased to announce that double engine Sarkar, we are able to get special assistance for the capital investment to the extent of rupees 1,520 crores from the Government of India in the financial year 24-25, which is the highest in the history of the state government. The same trend is expected to continue in this financial year also. Speaker sir, the effect of the various fiscal reform undertaken by my government are visible in the audit report compiled by the CAG every year. We have ended the financial year 23-24 on the revenue surplus of rupees 1,423 crores and have been able to achieve the majority of the targets set under the Fiscal Responsibility Budget Management Act. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. अक्षय पात्र आयले तरी सद्याक विद्यार्थ्यांक माध्यान्ह आहार पुरवण करपी आपमजत गटांचे काम काढून घेवचे नात म्हणून मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान विधानसभेत सांगले. सद्याक अक्षय पात्रा वरवीं उत्तर गोंयच्याच विद्यार्थ्यांक माध्यान्ह आहार दितले. दक्षिण गोंयच्या शाळांनी आनी पालकांनी मागणी केली जाल्यार तांकांय ही सुविधा उपलब्ध करून दिवपाचें आश्वासन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान दिलें. विधानसभा अधिवेशनाच्या तिसऱ्या दिसा अक्षय पात्रा वेल्यान विरोधकांनी बरोच बोवाळ घातलो. एके वटेन आमी स्वयंपूर्णतेचेर उलयता आनी गोंयच्या विद्यार्थ्यांक माध्यान आहार दिवपाचे कंत्राट भायल्यांक दिता. हेच ते स्वयंपूर्णतेचे सपन जे आमी पळयतात म्हणून विरोधी पक्ष फुडारी युरे आलेमावान प्रश्न केला. स्पीकर साहेब, लोकांमध्ये खास करून महिलांमध्ये सेल्फ हेल्प ग्रुपामध्ये महिला मंडळांमध्ये आज भिरांत आयिल्ली आसा आनी तेजे लागून आमी हे कॉलिंग अटेन्शन घातला. कित्याक भिरांत आयिल्ले स्पीकर साहेब, जे आतांचे डिसेंट्रलायज सिस्टम पळय आहा, द करंट डिसेंट्रलायज सिस्टम ऑफ मील डिस्ट्रिब्युशन हें चलना काय? इज इट नॉट वर्किंग करंटली? वॉट वॉज द नीड टू गेट अ सेंट्रलायज सिस्टम? वाय इज दीस करंटली decentralized system, whether it is not working? Whatever meals were provided under this self-help group all these years, were they nutritious? Were they did they have the amount of nutrition that is required for an average meal? Because एक वदान मुखेलमंत्री म्हणटा भाजी बिजी बी रोया म्हण सगळ्यांक, आनी एक वदान म्हाका स्पीकर दिसता डिपेंडन्सी फ्रॉम पीपल फ्रॉम अनदर स्टेट. Speaker sir, at the start, Mukhyamantri Sangla tender was floated. Today, when we talk about being Swayambhurna, self-reliant, is this to show that we say that not even a single sector is self-reliant? सरकार गोयच्या धाकट्या स्कुलांनी माध्यान आहार पुरवण करपाक आपमजत गटांक सांगतले आनी व्हडल्या स्कुलांनी माध्यान आहार पुरवपाक अक्षय पात्राक कंत्राट दितले. अशें केलें जाल्यार आपमजत गट बेजारून आपोआप माध्यान आहार पुरवण करपाचे बंद करतले आनी सगळे काम अक्षय पात्राक मेळटले, असो गंभीर आरोप फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसायन केलो. व्हडली व्हडली स्कुलां आहा ती अक्षय पात्राक दितले आनी धाकटी अशी कितें कुस्कूट आहा पळय ती हांकां दवरतले. थोड्या दिसान तीच वाजेतली आनी ती सोडटली. आनी फुडल्या खेपे जर हांवें प्रश्न घालो 3 म्हयन्यांनी तेन्ना मुखेलमंत्री अशें हड्डे वयर काडून सांगतलो कितें उलयतालो तूं, ती सोडून गेली म्हणून हें सांगपाचो आहा तो. सांगता तुका एग्जाम्पल, नाशनला झेवियर म्हणून थंय आहा स्कूल, थंय स्नेह माया सेल्फ हेल्प ग्रुप म्हणून आहा, ताका ऑलरेडी सांगलें तूं वच म्हणून कॉलेजान. हे सगळे नांवां हांव उलोवन तांचे कडेन आयलां. स्पीकर सर, भायल धाकटे ग्रुपांक धंदो करप फिजिबल जायना म्हण आपशीच ती सोडटली. स्पीकर सर, हे 1,18,000 CMन सांगलें 1,61,000 म्हणून. म्हाका दिसता ते भशेन 1,18,000 पूण तेन्ना क्लस्टर म्हणून केल्लो मनोहर पर्रीकारान. तुमी म्हणटा बाई बाई बाई,
भाई मिसिंग, भाई जाय आशिल्लो. भाईची आयडिया ही गोंयच्या बायलांक सशक्त करपाची. भाईची लिगसी काबार करतात तुम्ही आणि बायलांक इम्पोर्टेड हाडटात. तशेंच दक्षिण गोंयांत अक्षय पात्रा वरवीं माध्यान आहार केन्ना दितले म्हूण कुडचडेचो आमदार निलेश काब्रालान प्रश्न केलो. ऑनरेबल सीएमान जे सांगलां की 1,67,000 कितें चिल्ड्रनांक मिड डे मील दिता म्हणून, आनी अक्षय पत्राक जे आन्सर दिला तितून 5,000 भुरग्यांक ऑर्डर दिला म्हणून सांगला. म्हाका इतलेंच विचारपाक जाय, आनी सीएमान आतां उलयता सांगला की रेट जी आशिल्ली ती पयलीं सेल्फ हेल्प ग्रुप दिताली आनी आतां दिता ती सेम आहा. सो 5,000 भुरग्यांक दिवन, कित्याक आमच्या सायडीनूय खूब जाणांची कंप्लेन, थोडे भुरग्यांक थोडी बरी करता, थोडी बरी करना. सो 5,000 जे लोकांक भुरग्यांक दिवन म्हाका दिसता कांयच प्रॉब्लेम जायना. आमकांय रिक्वेस्ट आहा आमच्या मतदारसंघात, हांव तेजे खंयच्या मतदारसंघात कोण उलयता उलोवंक सर, पूण आमच्या मतदारसंघात अशी 2 स्कुलांनी कंप्लेन येयल्ली आसा आनी ते 2 स्कुलांत ते 5,000 भुरग्यांनी तुमी कन्सिडर करचे. तुमी कन्सिडर करतले स्पिकर सर, कित्याक थंय खूब कंप्लेनी येयल्या आनी हे कंप्लेनी तुमी एड्रेस करून, नाजाल्यार तुमी आतां स्टेटमेंट केला 9th आनी 10th करता त्या भुरग्यांकूच दितले. सो म्हजें सांगपाचें कितें आसा स्पिकर सर की 5,000 भुरग्यांक जेन्ना तुमी कन्सिडर करतली, आमच्या मतदारसंघात अशे कंप्लेनी 2 स्कुलांनी आसा, तितून कन्सिडर करतले करचे ना, हांव विचारता स्पिकर सर. इतलेंच म्हजें विचारपाचें. सद्याक अक्षय पात्रा वरवीं उत्तर गोंयच्याच विद्यार्थ्यांक माध्यान आहार दितले. दक्षिण गोंयच्या शाळांनी आनी पालकांनी मागणी केली जाल्यार तांकां ही सुविधा उपलब्ध करून दिवपाचें आश्वासन ह्या वेळार मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिले. आत्ताच्या घडीक आमी नॉर्थाक फक्त 5,000 केला. अशा पद्दतीत त्या पेरंट्सांची आणि टिचर्सांची जर आमकां येवपाक लागली जाल्यार आमी फुडें सावथाकूय बी 5,000 कन्सिडर करतले. आत्ताच्या घडीक ना. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. बेकायदेशीर बांदकामा विशीं उच्च न्यायालयान दिल्ल्या निर्णया उपरांत कांय अधिकाऱ्यांनी कारवाय करपाक सुरवात केल्या. आमी न्यायालयाच्या आदेशाचेर अभ्यास करतले. गोंयकारांच्या फायद्या खातीर बेकायदेशीर बांदकामां नियमीत करपा खातीर गरज पडल्यार नवो कायदो हाडटले, अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान विधानसभेत सांगले. विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान मंगळारा विधानसभेत उपराशिल्ल्या प्रस्नाक मुख्यमंत्र्यान जाप दिली. सरकारी तशेंच कम्युनिदाद जमनीचेर उबारिल्ल्या बेकायदेशीर बांदकामांचें सर्वेक्षण करचें अशें परिपत्रक पंचायत संचालनालयान जारी केलें. ते उपरांत गोंयकारां मदीं भंय पातळिल्लो. हे विशीं विरोधी पक्षाचो फुडारी युरी आलेमावान मंगळारा विधानसभेत सावंत सरकाराक धारेर धरपाचो यत्न केल्लो. सरकारी आनी कम्युनिदाद जमनीचेर ज्या लोकांनी घरां बांदल्यात ताचेर सरकारान विचार करचो अशें आलेमावान विधानसभेत सांगिल्लें. ताचेर मुख्यमंत्री सावंतान बुधवारा विधानसभेत जाप दिली. बेकायदेशीर बांदकामां विशीं उच्च न्यायालयान जो निर्णय दिला ताचेर अभ्यास करून निर्णय घेतले. गोंयकारांच्या फायद्या खातीर बेकायदेशीर बांदकामां नियमीत करपा खातीर गरज पडल्यार नवो कायदो करतले. उच्च न्यायालयाच्या आदेशा प्रमाण सुरू आशिल्ल्या सर्वेक्षणाक लागून गोंयकारांनी हुस्को करचो न्ही अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. Regards to the two matter taken by the High Court with regards to basically Director of Panchayat has circulated and this order about construction of houses जे काणकोणच्या भागांत, दारबांदोराच्या भागांत, बिचोलीच्या भागांत, सांगेच्या भागांत, केपेच्या भागांत, पेडणेच्या भागांत, any 75% of the people will be affected. This is a very, very serious issue. आणि जेन्ना आज Director of Panchayat has circulated this, asked the secretary to identify these houses. आज गोंयकारां गेली हीं घरां वचपाक शकताय आनी सरकार हेजेर कांय स्टेटमेंट हेमी केलें ना. भायले मनशाक कायदे हाडटा अंडर 17(2) ते एक मिनट मुखेलमंत्री, एक मिनट, हो डिस्कस जावपाक जायो. दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. हेजेर चीफ मिनिस्टरान एक स्टेटमेंट करपाक जायो. दिस इज हाऊसेस ऑफ द पीपल. एलओपीन पयर एक स्टेटमेंट केल्लो हावजात. एलओपीन एक मुद्दो हावजान रेज केल्लो, ताज्या रिलेटेड म्हाका स्टेटमेंट करपाचो आशिल्लो म्हूण मुद्दा म्हूण करता. द हॉनरेबल हाय कोर्ट ऑफ बॉम्बे एट गोवा हॅज indeed passed an order in suo motu PIL number 3 of 2024 dated 6th March 2025 wherein various authorities have been directed to take certain action. In compliances thereof, some of the authorities have initiated certain steps. At this junction, I would like to point out here that there is no need for the law-abiding general public to panic, and that we need to make a distinction between the illegal and irregular construction. We are examining the order further, and wherever the required, we will explore the possibility of bringing in law
and legislation to protect the right of the affected people if felt necessary. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोंय आउटडोर एडवर्टिजमेंट बिल विधानसभेत मांडिल्ले पूण हळदोणचो आमदार कार्लोस फेरेरान ह्या बिलाक हरकत घेत कांय मुद्दे सरकाराच्या लक्षात हाडून दिले. ते उपरांत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान हे विधेयक सिलेक्ट कमिटी कडेन धाडून दिले. कार्लोस जी तारुलकार आनी विजयाक सिलेक्ट समितीचेर नेमला. नो डेव्हलपमेंट झोन, संरक्षीत सुवातो, खाजन जमनी आनी ओलसाण आशिल्ल्यो सुवातो तशेंच पर्यावरणाचे तशेंच संवेदनशील आशिल्ल्या सुवातांचेर होर्डिंग्स लावन जी जायरात जाताली ताचेर उच्च न्यायालयान स्वता जावन दखल घेतिल्ली. उच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणा उपरांत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी गोंय बाह्य जायरात नियंत्रण विधेयक विधानसभेत मांडिल्लें. हे विधेयक पास करपाची तयारी मुख्यमंत्र्यान तशेंच सभापतीन दाखयल्ली पूण हळदोणचो आमदार कार्लोस फेरेरान ताका खर हरकत घेत कांय मुद्दे सरकाराच्या नदरेक हाडून दिल्ले. ते उपरांत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान हे विधेयक सिलेक्ट कमिटी कडेन धाडपाचो निर्णय घेतलो. सिलेक्ट कमिटीचेर कार्लोस जी तारुलकार आनी विजयाची नेमणूक केल्या. Honorable Speaker, bill kotta sona, I believe that these many bills are coming in the assembly which are being given by somebody else and being forced upon the department, and it must be just zipping through the law department and coming here for consideration. I will show you how this bill, which is supposed to be, please look at the bill, a bill to provide for effective regulation of hoardings in the state. Hoarding bola kite, those big billboards, these are hoardings. Now please look at the next part in the preamble. Whereas there is no special and or specific statute governing the erection, regulation or control of temporary and seasonal structures permitted under coastal regulation zone notification. Correction of it. What is this? Opening. Opening, copy, paste, poor job. CRZ हुई लेगा. Rules and regulation decide करतले. No, not a rule and regulation. There is no special specific statute governing erection, temporary and seasonal structures. These are shacks. No, these are structures on the river side. No, it's not allowed. I'll show you that. Will not rules allowed. and regulations जे असतले तिथून decide करतले. Prohibited, Mullah. I'll come to it. These are seasonal structures are not advertisements. जे rules regulations करपाचे आसा बिलाचे त्यांना सगळे norms जे आसा पळय न्ही हे डिसाइड करतले. No. हांव एजंट, हांव फ्रेम घातलो, मागीर हांव लोकांक आपयतलो, तूं मुगे बोर्डार घाल, मुगे फ्रेमीचे घाल, मुगे होर्डिंगाचे घाल, हांव चार्ज करता तुका. I will be the master of it. So this is what is going to happen. You are going to employ agents. Now please look at section 13, exemption. ठीक है सर. इतके लेंथी डिस्कशन आम्ही we are sending it for the select committee. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. पर्यटन विभागा अंतर्गत आयोजित करपी विदेशी दौरो गोंया खातीर कितलो फायदेशीर आसा म्हणून आमदार एल्टन डिकॉस्टान विधानसभेत प्रस्न मांडलो. आंतरराष्ट्रीय कार्यावळींनी गोंयचो वांटो म्हत्वाचो आसा. पर्यटन विभागा कडल्यान जावपी विदेशी दौऱ्यां खातीर योग्य निविदा प्रक्रिया पाळटात म्हणून पर्यटन मंत्री खंवटेन म्हायती दिली. I just want to be very specific that time उन्हें ये foreign जो trips है, okay, and every foreign trips it is almost minimum 1 crore per trip. What I want to say is that these foreign trips, are these foreign trips are really for Goan tourism? Oh, yeah, there are free trips. आमगे होयचो कोण मिनिस्टर हो गव्हर्मेंट आले कोण सन इन लॉज या तेंका एजंट्स आय तेंका हे तेंका जस्ट भोंवपा खातीर ओ कितें बरें जावपा खातीर गोंयचे पासो बरें जावपा खातीर ओ जस्ट स्पेंडिंग ऑफ क्रोर्स ऑफ रुपीज ऑफ गव्हर्मेंट फंड्स. स्पीकर सर, what I want to say in the financial year from 2019 till 2023 amgele we have spent 40 crores, almost 10 crores per annum we have spent from government funds. Okay, ata these foreign trips what you all have done, I want to be very specific and directly to a question is jada. My first supplementary question is that these foreign trips what we have given is through tender process, nomination basis or post facto? Speaker sir, participating in events and road shows is very important, prominently at the trade events, WTM London, ITB Berlin, where the whole world is there. It is not only about positioning and talking about what it is. त्या जाग्याचेर आमचे स्पीकर सर with embassies, consul generals, airlines, तशेंच different governments and different ministry कडेन आमच्यो मिटिंगो जाता
I have not been traveling more than 2 events maybe which are really required when I need to be there. Otherwise, because a secretary or director goes there to ensure this part is there. We have empanel agencies in A category and B category. आम्ही एप्रिलान स्पीकर सर सगळो आम्ही वर्साचो कॅलेंडर लास्ट इयरूय घालो जी फेस्टिविटीज करतले जे इव्हेंट्स करतले जे रोड शोज पार्टिसिपेट जातले जे आमी हाका ट्रेड इव्हेंट्साक पार्टिसिपेट जातले हेच जेन्ना आमी एप्रिलान घालता स्पीकर सर ज्यो प्रायर रोखडो एप्रुवल मेळटात त्यो आमी इमिजिएटली प्रायर एप्रुवल जाता विच इज अ प्रॉपर टेंडर प्रोसेस कॅरीड आउट विदिन द एम्पॅनल्ड एजन्सीज. There is no nomination basis, number 1. Number 2, Speaker sir, post facto approval comes when आता म्हजो मे म्हयन्यान समज स्पीकर सर आमकां आतां ATM दुबय आसा वोट ऑफ अकाउंट आज पास जातलो वोट ऑफ अकाउंट जातकर समज ती फायल त्या टायमार आमची पास जाली ना त्या टायमार ATM कॅनॉट शिफ्ट बिकॉज ऑफ माय फायल जाल्यार त्या टायमार आमी कन्फरन्स घेता गव्हर्मेंटाचो CMाचो एंड वी गो फॉर दॅट इव्हेंट एंड देन प्लेस इट फॉर पोस्ट फॅक्टो सो दॅट प्रेझेन्स इन दॅट पर्टिक्युलर इव्हेंट कॅनॉट बी रूल्ड आउट बिकॉज ऑफ इंटरनल मॅटर्स. जेन्ना पोस्ट फॅक्टो येता जेन्ना तिसरो ताणें कितें म्हणलो नॉमिनेशन बेसीस काय ना स्पीकर सर. दिस आर द 3 पोस्ट फॅक्टो टू यू. ऑलिव्ह रिडले कासवांच्या आगोंद आनी मोरजे दर्यादेगेर आशिल्ले तांतयां घालपाच्या सुवातांक संरक्षण दिवपा खातीर गोंय दर्यादेग वेवस्थापन प्राधिकरणान अधिसुचोवणी काडल्या. ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगमान हे विशीं म्हायती दिली. आगोंद दर्यादेगेवेल्या कासव संरक्षीत वाठारांतली वट्ट 67 बेकायदेशीर आस्थापनां मोडून उडोवपाचो आदेश उच्च न्यायालयान जिल्लोधिकाऱ्याक दिल्लो. ते उपरांत आतां गोंय दर्यादेग वेवस्थापन प्राधिकरणान कासवांच्या तांतयां घालपाच्या सुवातांक संरक्षण दिवपा खातीर ही अधिसुचोवणी काडल्या. There were 4 applications filed in the court stating that they have permission from all the authorities. Some people have obtained subsequent permission. These permissions were never produced before the CRZ authority. After the sealing, they came to the High Court and said that they have permissions. They produced all the permissions on record. On the basis of those permissions, the court has said that these structures can be desealed and they can be allowed to function. As far as the rest of the persons who have been issued show cause notices, at my request, the court has said that the CRZ authority will look into their matter, provided they come before the CRZ authority, produce their documents, produce their permission, and based on that, the CRZ authority will pass further orders. These 4 structures will be allowed to conduct business because they have produced permissions which they have obtained from the CRZ authority. They have obtained permission from the tourism department. They have permission from the fire services. They have permission from the pollution control board. That was produced. Of course, some of them have obtained this permission subsequently, but now that they have all the permissions in place, they are allowed to continue their operations. The next date of hearing is after 4 weeks because the CRZ authority is supposed to complete all the proceedings pursuant to the show cause notices which are issued to the parties. Many of the parties have not filed replies, so possibly they will have to be filed by those parties, and based on that, the CRZ authority will decide the matter. Turtle nesting site planning, that plan was supposed to be finalized. Draft notification was already issued. Yesterday, the Goa Coastal Zone Management Authority has issued a final notification for protecting and preserving these sites that is available on the site of the CRZ authority. People can have a look at it and do the needful. It is regarding protection of the turtle nesting sites in Goa, and it is concerning Morje as well as Agonda. गोंयांत येवपी खाजगी विद्यापीठांनी गोंयच्या विद्यार्थ्यांक सिटां आरक्षीत करपाचेर विचार करपाचें आश्वासन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान दिलें. खाजगी विद्यापीठाक गोंयांत येवपाक जाय, ताचो फायदो गोंयच्या विद्यार्थ्यांक जातलो. बरी विद्यापीठाक गोंयांत आयल्यार गोंयचे विद्यार्थी शिक्षणा खातीर भायर वच्चे नात अशें मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें. गोंयांत येवपा आशिल्ल्या खाजगी विद्यापीठाचो मुद्दो विधानसभेत आयलो. हाचेर आमदार युरी आलेमा, विजय सरदेसाय आनी हेरांनी उलोवप केलें. पयशाच्या गैरवेव्हारांत दोशी आशिल्ली गुजरातची पारूल विद्यापीठ केप्यां येवपाची आसा जाल्यार गणपत आनी दुसरे विद्यापीठाचो रेकॉर्ड सामको ना म्हणून युरी उलयलो. तशेंच गोवा फॉरवर्डाचो आमदार विजय सरदेसायान खाजगी विद्यापीठाच्या विधेयकाक विरोध केलो. पारूल विद्यापीठाच्या धनियाक बलात्कार आरोपा खाला अटक केल्या जाल्यार गणपत विद्यापीठाक ब्लॅक लिस्ट केला. गोंयांत खाजगी विद्यापीठ हाडपाची आसत जाल्यार ती बरी हाडची अशी मागणी विजयान केली. गव्हर्नमेंट सिम्स टू बी trying to create competition within the universities. पयलीं सद्या आमगेले युनिवर्सिटी पण गोंय आहाय रँकिंग इज स्लिपिंग. ह्यो प्रायवेट युनिवर्सिटी पारोल, गणपत आनी आतां कोण MIT म्हणटाय हे युनिवर्सिटी वाडटा. आतां बिकॉज सर quality education, it is the duty of the government to protect this quality education.
आता इफ देर इज अ क्वालिटी एड्युकेशन दे कॅनॉट अफोर्ड 50,000 रुपीज ऑफ लँड हुंय ना हुंय म्हाका दिसता इफ द गव्हर्मेंट इज टुगेदर विथ अ पर्टिक्युलर एजन्सी एंड द लँड जे पड एक्वायर करपाक 50,000 स्क्वेअर मिटर आनी मायज आणि इफ दिस हॅपन्स बिकॉज आय थिंक दॅट the standard of the quality education will come down. 2018 हांवूय मंत्री आशिल्लो तेन्ना मनोहर पर्रीकारान अशें सांगलें की मायनिंग बंद जाल्लें म्हणून. मायनिंग बंद जाल्लें आनी मायन ओनरांनी जमनी ज्यो इतल्यो आहा त्यो तांणी आयबी लीग कॉलेजीस एशिया पॅसिफिक कॉम्प्लेक्सीस घालचे म्हणून. आयबी लीग गणपत युनिव्हर्सिटी न्ही, येल, ब्राउन, कोलंबिया, हार्वर्ड, स्टॅनफोर्ड त्यो नॉट गणपत, नॉट कोणतो तुगेलो MIT म्हणटी पुणेची कराड तो न्ही, आनी तुगेलो तो पारूल म्हणटा मनीस कोण? स्पीकर सर, ह्यो बऱ्यो रेप्युटेड युनिव्हर्सिटी येवपाची गरज आहा. आतां मातसो बॅकग्रावंड सांगचो पडलो सिन्स दीस इज अंडर डिस्कशन. आमी म्हणटात हांवूय एज्युकेशन हांव फुल्ली एग्री जाता CM सांगता ते की भुरगीं भायर शिकपाक वता. म्हजी चली भायर शिकपाक गेल्ले हांव, एज्युकेशन हांगा बरें ना म्हणून. पूण कोण पारुलान म्हजे भुरगे शिकपाचे न्ही. पारुलाचो फाउंडराचो बॅकग्रावंड पळय, फाउंडेड बाय डॉक्टर जयेश पटेल. तो फॉर्मर BJP मेंबर, accused and arrested for rape in 2016, died in police custody in 2020. गोंयांत येवपी खाजगी विद्यापीठांनी गोंयच्या विद्यार्थ्यांक सिटां आरक्षीत करपाचेर विचार करतले म्हूण मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान आश्वासन दिलें. खाजगी विद्यापीठां गोंयांत येवपाक जाय, ताचो फायदो गोंयच्या विद्यार्थ्यांक जातलो म्हूण मुख्यमंत्री उलयलो. सर तो जे सांगता पळय न्ही STOPC आमी आमचे रायेश्वर कॉलेज शिरोडा हांगासर आसा, खुद्द आमचे मिनिस्टर बाब सुभाष शिरोडकर हातूंतलेच जे आहा पळय न्ही 30-40% सीट्स वॅकंट उरता एक एकदां. गोवा इंजिनियरींग कॉलेजींत Subhash Shirodkar has love for Goa, I know, I can say for it, but these universities are private universities. सर क्लियर कट हांव तेच सांगता तुका, क्लियर कट सीट भरले नासत जाल्यार एखाद्या प्रायवेट युनिव्हर्सिटीक म्हणजे चलोवप हे कठीण आसा. सगळे सीट भरप हे गरजेचे आसा. म्हणून जाल्यार SC ST जर भरले ना सीट जाल्यार, आणि हे नॉट फक्त गोवा न्ही, SC ST विल कॅन कम फ्रॉम एनीवेअर फ्रॉम इंडिया. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव सुमिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.